आमचा एजेंडा म्हणजे म्हज्या डिपार्टमेंटाचो आशिल्लो तो आमी एक 5,000ची कोवीड स्कीम केल्ली दॅट इज गेटिंग क्लोज. द एप्लिकेशन डेट्स आर गेटिंग क्लोज अँड वी हॅव आमचे कडेन आज 90,000 कोविडाचे खातीर मार्जिनल जे वेंडर्स आशिल्ले जावं बाकीचे कोण कोण घेवन करताले लोकल जे धंदेवाईक आशिल्ले तांचो धंदो बंद जाला म्हणून आमी 5,000ची सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान एक स्कीम काडिल्ली. ते आतां पर्यंत आमकां 90,000 आमकां एप्लिकेशन आयिल्लीं आनीक आमकां एक 20 crores ताजे हें केल्लें सरकारान दिल्लें त्या वेळार एक एकट्या मनशाक 5,000 रुपया अशें 90 एप्लिकेशन. ते त्या वेळार जे कोण खाजेकार आसताले फुलकार आशिल्ले तांचो धंदो बसला म्हणून ह्या मार्जिनलायज्ड जे वेंडर्स आशिल्ले तांचे खातीर ती स्कीम आशिल्ली. वी रिसिव्ड अराउंड 90,000 एप्लिकेशन्स अँड वी हॅड शॉर्ट ऑफ फंड्स बिकॉज द फंड्स एलोकेटेड वॉज 20 कोटी ताका ह्या हातून भितर कोटी केल्ले. आमकां आनी 25 कोटी जाय पडटा. सो गव्हर्मेंट हॅज परमिटेड नेक्स्ट बजेटा भितर 25 कोटीचो तरतूद करतले. आतां आमचे कडेन जे 20,000 आसात जे पयलीं एप्लिकेशन्स आमकां आयिल्लीं ती 40,000 एप्लिकेशनाचे 15 दिसां भितर डिस्पोज जातले तांचे अकाउंटाचे वतले वॉट एवर अमाउंट दॅट वी हॅड. बाकीचे 50,000 लोकांची एप्लिकेशन आसात ती एप्रिलाक भितर जातली. नेक्स्ट बजेटान भितर सँक्शन जावन तातूंत एप्रील पर्यंत आमी ती स्क्रुटिनी करून तांकां टोटल 45 crores जाय आशिल्ले. 20 कोटी आसात. 20 कोटीचे 40,000 एप्लिकंटांक जे पयलीं केल्ली तांकां मेळटले. 50,000 जे एप्लिकंट्स आसात तांकां एप्रील म्हयन्या पर्यंत दितले आनी हाचे फुडें एप्लिकेशन एंटरटेन करचें ना. स्कीम बंद जाली. हो कॅबिनेटान आशिल्लो.